सांग्यार गेले फावटी सावित्री काम करतालो सो तिचो हे फावटी तुमकां सपोर्ट मेळ्ळा का तुमी ओन तुमचे तुमी सांग्यार जे बूथ मॅनेज केल्ले आहा पळय न्ही जे सावित्रीचे फाटल्यान फुडल्यान किंवा एक्स डेप्युटी सीएमाचे PA आशिल्ले मनीस आयज बूथ काँग्रेसीक मॅनेज केल्यार ते BJP कशे हेल्प केले म्हणटा तुमी तुमच्या वांगडा अजिबात ना ते अजिबात ना आणि तांचे मतदान केंद्राचेर जे तांचे प्रमुख कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्ते काँग्रेसी कडेन गेल्ले आसात कळ्ळें न्ही हांवें पयलींय सांगिल्लें म्हाका हें करपाचें ना पूण ज्या प्रमाणे आमच्याच लोकांनी आमचेर परत एक फावटी सगळें सांगूनय म्हणजे सीएमान बैठको घेवनूय केले ना ज्या वेळार आतां मॅशू डिकोस्टा म्हणटा तो सगळ्याक हें आशिल्लो जो सावित्री बरोबर प्रमुख कार्यकर्तो आनी डेप्युटी सीएम एक्स बाबू कवळेकराच्या पेरोलाचेर आशिल्लो पेरोल म्हणजे ऑफिशियल गव्हर्मेंट हातूंत स्टाफ आशिल्लो तो मनीस जर ताजेर रावता जाल्यार सावित्री आमकां हेल्प कशी करतली सो हे एकंदरीत पळयत जाल्यार BJPत रावून सुद्दां BJPचे काम करपी अजूनय तेंचें मन लागून अशें दिसता तुमकां कारण ना ते कांयच ना म्हाका फरक कांय पडना कारण तो ना जाल्यार आनी कोणी करता आशिल्लो सो आय डोंट गिव क्रेडीट टू देम सो इट इज देअर विश कळ्ळें न्ही सुभाषा अगेन्स्ट काम करपाचें BJP अगेन्स्ट काम करपाचें जालें जर जाय जाल्यार राजकारण म्हणटकच पॉलिटिक्स जालें पार्टी 2 आसतल्यो 3 आसतल्यो तो ना जाल्यार आनी कोणी हें घेतलो जितलें काम काल वोटींग मेळ्ळें तें तुमचे कुस्तार तुमी केलां BJP खंयच्याय कोणाकय विचारलें जर जाय जाल्यार सांगतले की कोणा खातीर केलें तें काम